डॉक्टर जुलिया मिनेझीचा घरा कडेन आमी आसा आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझीस आनी राम मनोहर लोहिया मेडिसीन शिकताले हॅम्बर्ड युनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन आनी थिंगा फ्रेंडशीप जावन राम मनोहर लोहिया फ्रिडम मुवमेंट आसलो इंडिया आनी तेणें जुलिया मिनेझीक सांगलें आपण रेस्ट घेवपा वयता म्हणून आनी जुलिया मिनेझीसान ताका कन्विन्स करून हे होसोण्या तेजे घरांत हाडलो 9 जून 1946 हिंगा पावले ते तितूंतसून ते आमचे हिंगा फ्रिडमा मुवमेंट आहले तेमी तेका 10 जून हिंगा मिटींग घेवन 18 जून 1946 आतां लोहियान मैदान आहा थिंग तेणें मिटिंगेक गेलेलो थिंग अरेस्ट जाल्लो. सो हो हिस्टॉरिकल हे राम मनोहर लोहिया जुलिया मिनेझीसान हाडलो तेका लागून हिंगा पावलो. बट जुलिया मिनेझीस आमी म्हणटा अनसंग हिरो तेजें नांव खूंय चडशें येना. आतां हे गोवोरमेंटान तेका रिकग्नेशन आज पसून दिलें ना. सो आमी चीफ मिनिस्टरा मेळोन सांगतले आमी चिफ्टन ऑलरेडी तेका सांगलां पर्सनल मेळोन हिंगा हो दीस आसोलना गांवांक स्टेट लेवल सेलेब्रेट करपाचो स्टेट गोवोरमेंटान जशें आझाद मैदानान लोहिया मैदानान जाता तशेंच हो रूम ते पळय ते मिटींग गेल्ली तो आज पसून ते मेंटेन केलो आहा तेसा ते कोदेलाचेर बसलो ती कोदेल आजून आहा. सो हेजे मुखार गोवोरमेंटान ते फॅमिलीको हें करून ते म्युजियम टायप करून तेका आदार दिवचो कित्याक मेंटेन करचो आनी हो दीस आसोलना व्हडलो दीस तशें गोंयकारांक कित्याक हिंगा खूब ABCC फ्रिडम फायटर खूब जाणां लायफ दिलो ब्लड दिलो. सो हे स्टेट गोवोरमेंट स्टेट फेस्टिवल आनी तेका रिकग्नेशन दिशें आज पसून दिलें ना. डॉक्टर जुलिया मिनेझाक राम मनोहर लोहियान सॅक्रिफायस केला आनी तेणें झगडला. आमी तेकाय हें करता तेका दोगांच्या नांवार हिंगा लोहिया चौक आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझ चौक म्हूण नांव दिलें. तोवूय चौक मेंटेन गोवोरमेंटान बरो मेमोरियल टायप करून मेंटेन गोवोरमेंटान करचो. गोंयकारांक हॅप्पी रेवल्युशनरी डे आनी आयज आमची खुशालकाय आमच्या आसोलना गांवांत. आसोलना गांव एक हिस्टॉरीक गांव आनी हें आमचें रेवल्युशन स्टार्ट जाल्लें होसोणच्या गांवांत जेन्ना राम मनोहर लोहिया ताच्या फ्रेंडाक मेळपाक म्हूण आमचे डॉक्टर जुलिया मिनेझीसाक मेळपाक येयल्लो. तो हॉलिडेजा म्हूण येयल्लो तेमी तेन्ना ते तेंच्या मनाक येयल्लें आमच्या गोंयांक एक रेवल्युशन स्टार्ट करून आमकां लिबरेशन दिवपाचें. सो तें आमकां आयचें व्हडलें मान कित्याक तें स्टार्ट जाल्लें म्हण आसोलना गांवांत. सो आयज आमच्या गव्हर्नरांनी एक तेजे घरा कडल्यान विजीट मारल्या आनी ताणेंय तें सगळें नोट केल्लें आनीक जायते डिस्कशनूय जालां तेजी हिस्ट्री सांगून दिल्या. तेजे भावाचे भुरगे आसले आनीक आयज खरेंच म्हळ्यार अभिमान आमचो. संस्कृतीच्या दृश्टिकोनांतल्यान 10 जून ह्या दिसा डॉक्टर जुलिया मिनेझीस हांच्या घरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयले आनी हांगासर जेन्ना तेंच्यांनी राबितो केलो असोणा जो वाठार तेंच्यांनी पळयलो 66 तालुक्यांतलो असोणा हो गांव जो आसा तो साळ न्हंयच्या काठाचेर आसा आनी हांगासर तेंच्यांनी पळयलें की लोकांक नागरी स्वातंत्र्य ना आनी नागरी स्वातंत्र्य नसल्या कारणान हांगासरल्या लोकांचे हाल जाता गोंयकारांचेर अन्याय अत्याचार जाता आनी तेका लागून समाजवादी विचारवंत जे आसले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तांणी थारायलें की आमी ह्या सगळ्या गजालीचेर आवाज उठोवचो म्हणून. डॉक्टर मनोहरलाल सरदेसाय हांच्यांनी एक कविता बरयलेली आसा. हांव जंय वेता थंय 18 जून गरजेता आग्वादाच्या सिमावरी जीव म्हजो पिरंगता तापता मन पेट्टा रगत काळजाची फुट्टा लाय. खऱ्यांनीच आयज सुद्दां आमी जेन्ना ह्या घरान आयले तेन्ना पुराय म्हाका लक्षांत येयलें की ही वास्तू जी आसा ही गोंयच्या इतिहासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हत्वाची वास्तू आसा. तिचें संवर्धन आनी संरक्षण जावप ही काळाची गरज आसा. गोंयचे राज्यपाल ह्या सुवातेर आयले 80वो आमचो हो दीस जो आसा आमी क्रांती दिन मनयता आनी त्या दिसा ह्या वास्तून आमकां येवपाचें भाग्य मेळ्ळें. हांव ह्या घरांत जे रावपी आसात जाळवणदार आसात तांकां नमस्कार करता.